सारस्वत फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल 2024 2, 3 आणि 4 फेब्रुवारीक मडगावच्या BPS स्पोर्ट्स क्लबात जावपाचे आसा। गोवा सारस्वत समाजाच्या वांगड्यांनी प्रसार माध्यमांक हे विशीं पत्रकार परिशदेत माहिती दिली। पळयात पुराय बातमी। आम्ही वर्षाप्रमाणे तो जो उत्सव करतात तो भुरग्यांक सगळ्यांक एकठांय करपाक, सगळे गोंयचे सारस्वतांक एकठांय करपाक आणि ह्या माध्यमांतल्यान सगळे गोंयचे जांकां जेवणाची आवड आसा ताजो आस्वाद घेवपाक सगळे कम्युनिटीक आमचे सारस्वतांतली सगळे कम्युनिटीक उलो मारतात आणि खूब लोक आवर्जून तें जेवण जेवपाक आमचो कार्यक्रम पळोवपाक येतात। तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या वर्सा हांव सगळ्यांक उलो मारता की सगळ्यांनी 2 ते 4 तारखेक आवर्जून येवचें। कार्यक्रमाची रूपरेषा आमचे ऑर्गनायझिंग चेअरमॅन राजेश तुमकां सांगतले, पण एक साधारण प्रोग्रामाची हें आसतलें की इनॉग्रल फंक्शन जें जातलें आमचे 2 तारखेक ताका आमचे प्रमुख सोयरे म्हणून मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत, काउन्सिलर दादा सुगुण नाईक, आमचे हाज्यो वुमन्स कमिशनाची चेअरपर्सन रंजिता पै आसतली गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून। दुसरे दीस आमचो आयताराचो सकाळचो 10 वरांचेर फेलिसिटेशन कार्यक्रम जाता किंवा मॅरिटोरियस भुरगीं जी असतात तांची आमी तोखणाय करतात। ती तोखणाय करपा खातीर एक कार्यक्रम जो जाता फेलिसिटेशन, त्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून आमचे धेपू ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरमॅन श्रीनिवास बाब धेपे आसतले, प्लस आमी गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून EDCचे MD जे आसात आंगले मिस्टर आंगले तांकां आपयल्या आणि सांजचो जो आयताराचो कन्क्लुडिंग फंक्शन आसता म्हणजे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आणि इतर जो कार्यक्रम आसता त्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन बाब खंवटे आणि गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमचे फातोडेचे आमदार विजय बाब सरदेसाय आसतले। वर्सान वर्स आमी हो कार्यक्रम आमच्या भुरग्यांक मुखार काडपा खातीर करतात। सगळ्यांक कोणाक तोखणाय आसा, कोणाक घरा कडेन जेवण करपाचें, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल स्टॉल्स ह्या पद्दतीन आमी घालतात। थोडेशें डायवर्सिफिकेशनय बी आमी आतां थोडेशें सुरू केलां, जशें आतां तुमकां इंट्रोड्यूस केलो की आमचे स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यो आसा ते आमचे एफिलिएटेड गोवा सारस्वत स्पोर्ट्स ट्रस्ट जो आसा तो आमचो एफिलिएटेड ग्रुप आसा जे डिफरंट स्पोर्ट्सान हे करतले। प्लस आनी एक जे आमचे एफिलिएशन आसा ते गोवा चेंबर्स, सारस्वत चेंबर्स म्हणून आहा पळय, सारस्वत चेंबरांच्या माध्यमांतल्यान बिझनेस कम्युनिटीक आमी पावपाचे प्रयत्न करतात। ह्या खेपी आमी मातशें थोडेशें भुरग्यांक डायवर्सिफिकेशन म्हणून इवन EDC कडल्यान आमी तांची जी स्कीम आहा CMRY ती हांगा प्रमोट करपा खातीर तांकां रिक्वेस्ट केल्या की तांणी एक स्टॉल घालचो, जेणे करून आमचे भुरगे जे आसात ते तांणी मुखार वचून एंटरप्रिनरशीप करची। हे थोडेशें डायवर्सिफिकेशन आमी केलां। फूड फेस्टिवलाच्या बाबतींत राजेश तुमकां थोडेशें ब्रीफ करतलो। 2 तारखेक आमच्यो ज्यो कार्यावळ आसा ती माचयेची आनी माचयेच्या फाटल्यान अशी 2 तरेची कार्यावळी आमी करतात। 2 तारखेची 3 आमचे भुरग्यांचे फॅन्सी ड्रेसा वयल्यान आमची कार्यावळ स्टार्ट जाता, ती 5 पर्यंत चालू उरतली। मागीर 5 ते 6 आमचो उक्तावण सोहळा जातलो आनी 6 ते 10 ह्या मजगती आमचे भुरग्यांचो नाचाची सर्त आसतली, म्हळ्यार सर्त म्हणल्यार कार्यावळ आसतली डान्स। दुसरे दिसाक 3 फेब्रुवारीक गायनाचो सिंगींग प्रोग्राम आसतलो जो 4 सुरू जातलो, तो 10 पर्यंत चालू आसतलो। आनी तिसऱ्या दिसाक म्हळ्यार आयताराक सकाळी भुरग्यांचे फेलिसिटेशन जातलें 10 ते 1 हाजे दरम्यान आनी सांजेक 3 ते 7 पासून आमचे कुमार आनी कुमारी सारस्वत म्हण एक जातलें, ताचे फाटल्यान मिस्टर आनी मिसेस सारस्वत, मिस सारस्वत आनी मिस्टर सारस्वत हे आमी भुरग्यांक माचयेचेर फुडें हाडपाक तांकां सगळ्यांच्या मुखार वचून आपल्याचें टॅलंट दाखोवपा खातीर एक वेगळो तरेचो कार्यावळ आमी करतात प्रत्येक वर्साक। जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें, आमचें सारस्वताचें जेवण आसता तें सगळ्या कम्युनिटी कडेन पावचें अशी आमची एक कास्त आसता। त्या नंतर आमी परत उलो मारतात हो जो कार्यावळ आसा ती सगळ्यां खातीर उक्ती आसा। उक्ती आसचे पेक्षा हांव म्हणटा सगळ्यांनी हाका येवचें। आमचे कार्यावळीची जी तांणी कार्यावळ पळयतनाच आमच्या खाणाचो ताणें सगळ्यांनी आस्वाद घेवचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल सलमी।